हांव शशिकांत वेळीप सिगांव हायस्कुलाचो PTA चेअरमॅन. आयज म्हाका चेअरमॅन जाल्या 5 वर्सां जालीं आनी म्हाजे पयलीं चेअरमॅन आसले तेन्ना हांगा एक असो एक्सिडेंट जालो. हांगा एक लागीं ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी ती स्ट्रीट लायनीच आसा आनी ते स्ट्रीट लायनी वायरीक हांगसर एक आमगेलो भुरगो इस्कॉलाक शिकतलो. ती वायरीक पायप लागून तो मेल्लो 2012 का 2013 कितें तरी मेलो तो. आनी तेन्ना रोखडीच आमी खबरदारी डिपार्टमेंटाक कळयलें, तेय कळयलें, जी कळयलें, आमदाराक कळयलें, तरी तेंच्यांनी आयज पर्यंत केन्नाच दक्कल घेतली ना. तेन्ना हांव चेअरमॅन जालो तेन्ना हांव परत पयर फाटीं हेडमास्टराचें कितें ID प्रूफ जाय कितें सगळें सांगलें. ते उपरांत हांव परत थंय तांकां दिले उपरांत 1 म्हयन्या भितर तेंच्यांनी चेंज करता म्हळ्यार आयज 6 म्हयने जाले तेंची जागूच ना. आतां परत आमच्या इस्कॉलाचें जें आतां रुफींग चेंज करपाचें आसा पळय, चॅनल येतले, ते पत्र येतले, एखादी इनकेस म्हागेल्या भुरग्यान जर हांगा कोणें जर तेका वायरीक परत पायप लावन भुरगो एक्सिडेंटान मरतलो काय कितें अशें म्हाका एक भयभीत जाल्लो आसा. आनी तो भुरगो मरपा जायो अशी अपेक्षा सरकारा दरबारांतल्यान जावपा जाय काय कितें. आनी ते केन्ना बसून ते भुरग्याक मरपाची वाट पळयता आनी हेजे मुखाल्ले भुरगे नाजाल्यार एक तर आमकां ताबडतोब तेंच्यांनी ही वायर आमकां तेंच्यांनी 4 दिसां भितर आमकां ही शिफ्टींग करून दिवचें अशें म्हाजें म्हणणें आसा. हांगसर कांय क्षणाक पालकांनी भुरगीं सुद्दां भायर घातल्या. आमच्या इस्कॉलाचो स्ट्रेंथ कमी जालो फक्त हेका कारण कोण ही वायर. हे वायरीक लागून भुरग्यां आमकां मेल्या. आनी आतां बारांतल्यान तुमी आतां पर्यंत वायर तशीच आहा, कोणेच अजून तशीच आसा. आनी तेंच्यांनी स्पेशल हांगा इन्स्पेक्शन येवन केल्लें आसा ऑलरेडी. 8 दिसांनी काडटा, खंयची 15 दिसांनी काडटा अशें आश्वासन दीत आसा. आमची स्टेजीर हांगा फंक्शन जाता, गॅदरींग जाता, स्पोर्ट्स जाता तेन्ना आमचे फुडें हांगा सगळे पदाधिकारी आसतात. तेन्ना ते पदाधिकारी सांगता की बाबा तें तुगेलें 8 दिसांक आमी तें काम रोखडेंच हाताळटले अशें म्हणटात. अशें 6 वर्सां आमकां सांगता ते. जाल्यार आयज पर्यंत तें काम पूर्ण जावपाक शकना. जाल्यार हेजी जबाबदारी गव्हर्मेंटान खंयची पद्दतीन घेवपाची ती तातडीन घेवची अशी म्हाजी एक इच्छा आसा.